दाबोळी विमानतळाचे संचालक गगन मलिक हांका भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान सरवेवस्थापक पदार बढती दिल्या। आता तांकां पुणे विमानतळ प्रकल्पाचो पदभार दिला। गोंयांत तांणी 5 वर्सां जे काम केलां त्या कामा विशीं ते खूब समाधानी आसा। त्या 5 वर्सांत दाबोळी विमानतळा वयल्यान उड्डाण करपी विमानांची संख्या 102 वयर गेल्या। हो एक इतिहासीक खीण आशिल्ल्याचे मलिक हांणी सांगले। फाटल्या 5 वर्सांत आपणे दाबोळी विमानतळार खुबश्यो सकारात्मक बदल केल्यात। दाबोळी विमानतळार येवपी प्रवाशांक चडांत चड बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर आमी सदांच कश्ट घेतल्यात। तशेंच पुणेचो विमानतळ प्रकल्प हो लेगीत म्हजे खातीर आव्हान आसतलो अशें तांणी सांगलें। कोविड काळांत आमी एकाय कर्मचाऱ्याक कामावयल्यान काडूंक ना ही सगळ्यांत व्हडली गजाल। जें कितें शक्य आशिल्लें तें आमी केलें अशें मलिकान म्हटलें।